हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आतांच आयकलां हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाहान ऐलान केला म्हणून एक पब्लीक रॅलीन की आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या सीएमा कडेन कितें जाल्यार अंडरस्टँडींग करून त्या कडेन मेळोन तेजी राय घेवन तेणें कर्नाटकाचे म्हादेय जी आमच्या गोंयांत येता ते तेणें डायवर्ट करपाक खंय परमिशन दिलां अशें म्हणून तेणें ऐलान केलां खंय. अँड हीज वर्ड मिन्स वर्डिक्ट. सो कन्सिडरींग दॅट इट इज गोइंग टू बी फॉलोड. पूण आयज इतलें दूख भोगता, आय एम हर्ट अँड पेन, कारण कितले म्हयने आनी वर्सां जालीं गोंय झगडटा हे म्हादेयक लागून. आनी हालींच खंयच्या 13 लोक आयलो तुका एक आवाज दिवपाक, तुका एक रिक्वेस्ट करपाक ही म्हादेय आमची सांबाळ म्हणून. 10,000 लोक मायज आयलो, आपापली मोटरां मोटरसायकलां कोणें बशी करून आयले. आनी हेंचोय तो आवाज तुज्या कानार पडोंक ना काय, तुज्या काळजाक कांयच दुखोंक ना. आनी जायते जाण सांगताले तुका हो निर्णय येवचे पयलें तुकडेन सांबाळूंक जायना जाल्यार एक रिजायन करून दाखय तूं, तुजी आवय तुजे खुर्शेवून व्हडली म्हणून. आनी जरी तर तुवें रिजायन करून हे सरकार जरी तर तुवें तेन्नाच क्रायसिसान हाडलेलो जाल्यार खंय तरी खंय एक चिंतन बैठक बसतेली आसली. पूण तेंय तुवें करूंक ना. आतां सगळें आमचें संपलें रे बाबा. दोतोर बाब काबार केले रे आमकां. आनी चड करून आमच्या नॉर्थाच्या लोकांक तर सारकेंच काबार जातले बरे. जाल्यार आतां तरी फाल्यां येळ उदयचे पयलो बिफोर सनरायज एटलिस्ट तूं तुजें मत दी, तुका आवय तुज्या खुर्शेवून व्हडली म्हणून. आनी भोंवतणी हेंच आयकोंक येता तूं रिजायन जाव वो सरकार रिजायन जाव. फकत बीजेपीचे न्ही, जे इवन ते 8 आमदार पट गेल्ले तेयी काँग्रेसीचे आनी उरल्या ते 7 तेयी बाराबर तुमी सगळे एकठांय जावन एक मतान दाखयात की आमकां म्हादेय आमचे खुर्शेवून व्हडली म्हणून. इतलें तरी कर, कित्याक तुजें तें नांव हिस्ट्रीन बरें नांवान उरपाक की म्हादेय लागून तुवें सगळे तुवें त्याग केलो म्हणून. दूख बरोवन सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सगलो प्रयत्न निर्फळ जालो अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं.